आम्ही एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला, जेनोरा प्रीमियर लीग. हो उसगांव आणि धारबांदोड्या ह्या वाठारांतलो पयलो प्रीमियर लीग, क्रिकेट प्रीमियर लीग जो आमी ऑर्गनायज केला. तो आमचो टुर्नामेंट स्टार्ट जाता 31 तारखेक आणि दुसरो दीस जाता असो आमचो 6 तारखेक सेकंड डे आसतलो आणि फायनल क्वॉर्टर फायनल बी आसा ती 7 तारखेक जातली. त्याच बरोबर आमचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी आसा ती 7 तारखेक सांजवेळे 4 सुमार प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी 7 तारखेक जातली. सो हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो हेतू इतलोच आशिल्लो की आमचे जे भुरगे आसा जे क्रिकेट खेळटा, आमचे सदांच तरणाटे भुरगे आसा ते आयतारा सदांच तांच्या टुर्नामेंटाक फक्त गोंयानूच न्हय तर गोंयाच्या सायडीन सुद्दां ते भोंवतात. पूण तांकां एक रेकग्निशन अशें आजून पर्यंत मेळूं नाशिल्लें. ते एक रेकग्निशन दिवपाक खातीर आमी हो टुर्नामेंट स्टार्ट केला आनी आमचे प्रयत्न आसतले की ह्यान फुडें सुद्दां जस्ट हो टुर्नामेंट न्ही की ह्यान फुडें तांकां आमचे कडल्यान जे जाता ते आमी प्रयत्न करतले. आमी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक फाटल्यान हेतू की आमचे जे भुरगे आसा आतां एवरेज स्टार्ट फुडें वचुया म्हणून आमी अरावंड एक 19 म्हणजे फॉर्म रेडी केल्ले आनी फॉर्म अरावंड 190 भुरग्यांनी फॉर्म भरलेले. म्हणून आमी 6 जाण ओनर आसा आनी सगळ्या ओनरांनी 15 प्लेयर घेतल्या. म्हणजे एके टिमीन 15 प्लेयर सगळे टोटल 90 प्लेयर आमी सिलेक्ट केल्या 6 ओनरांनी. आणि आमच्या आता 31 तारखेक आमचो टुर्नामेंट स्टार्ट जाता. नांव कितें लिगा नांव कितें? जेनोरा प्रीमियर लीग. जेनोरा प्रीमियर लीग. हय. हेवी बॉल. ग्राउंड आमचो दारमोडा पंचायत ग्राउंड. ओनली उसगांव आणि धारबांदोडा. हय, ओनली उसगांव दारमोडा. आनी प्रायजीस कितें आसतले? प्रायजीस फर्स्ट प्रायज आसा 22,222 रुपया. सेकंड प्रायज आसा 11,111 रुपया आनी 2 सेमिनूज आसता. तशेंच आनी प्रत्येक टिमीन आमी 2 अंडर 19 प्लेयर घेतल्या. म्हणजे अंडर 19 प्लेयर घेतले आनी तांकां एक इमर्जींग प्लेयर म्हणून एक तांकां एक बरें मोठे प्रायज आसतले. प्लस आनी सगळे मॅन ऑफ द सिरीज, बेस्ट बॅट्समॅन, बेस्ट बॉलर ते सगळे बारीक प्रायज आसतले. प्रत्येक मॅचीक एक मॅन ऑफ द मॅच. हे लीग बेजिसाचेर मॅचीस जातल्यो. 31 तारखेक स्टार्ट जातलो आनी 6 तारखेक 31 आनी 6 तारखेक लीग मॅचीस जातल्यो आनी 7 तारखेक सेमी फायनल आनी सेमी फायनल जातलो.